म्हणजे तिघांची आमची दोन प्रायव्हेट मेंबर बिलां आशिल्ली जी अलाव जाली ना. प्रायव्हेट मेंबर बील अशी आशिल्ली, एक म्हणटा ते 80% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स इन गोवा. हातून इन द प्रायव्हेट सेक्टर आम्ही सगळ्यांक सांगीत असतात की एम्प्लॉयमेंट मेजर इश्यू जाल्लो चड करून तरणाटे लोकांक आनीक तरणाट्या गोंयांत एम्प्लॉयमेंट गोंयचे इंडस्ट्रियल सेक्टरान मेळचे कित्याक सरकार कांय नोकऱ्यो दिवंक शकना. सरकार काणयो सांगता. इवन हे 10,000 नोकऱ्यो म्हणटा ते हांवें काल दिसाळ्ळा पळय की तूं ते फक्त तुजे प्रशिक्षण शिबिरांनूच कित्याक उलयता भायर कित्याक उलयना ताचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. म्हणटकर सर्वसामान्य गोंयकाराक जो शिकता, जो क्वॉलिफायड आसा, ताका जर प्रायव्हेट सेक्टरान नोकऱ्यो मेळूंक जाय गोंयांत जाल्यार ताका प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें सरकारान. हें दिवपा खातीर आमी एक बील मूव केल्लें, जें बील तांणी आज अलाव केलें ना. बिलाची तजवीज अशी आशिल्ली की 80% जॉब प्रायव्हेट सेक्टरान गोंयकारांक मेळचे. गोंयकार म्हणल्यार ताजे आवय बापूय पेरंट्स आर गोंयकार आनीक तांकां 15 वर्सां डोमिसायल आसची. हे आमचे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्ह जावन आशिल्ले. आतां हें बील तांणी अलाव केलें ना. दुसरें बील आशिल्लें आमचें लोकायुक्त स्ट्रेंगन करपाक, तें ते अलाव करचेंच नाशिल्लें कित्याक काल तांणी लोकायुक्त कंप्लीट सारको विस्कळीत केल्लो आहा, निखळायल्लो आहा. लोकायुक्त म्हणटा त्या इन्स्टिट्यूशनाची रेट जाल्या काल. आनी खंयचो जुईज आपल्याक स्वाभिमानी जुईज लोकायुक्त म्हणून हांचे सकयल येतलो तो म्हाका कोण असो फुडें येतलो असो दिसना. कोणाक तरी इल्ली तरी लज आसतली. खरो लोकायुक्त म्हणटा तो तांचो पिवन जातलो. आतां जे नवे बिलाचे हातून जर आमी विचार करूंक गेले जाल्यार लोकायुक्त म्हणटा तो ह्या सरकाराचो पिवन जातलो. आनी येदो व्हडलो जुईज जो आपूण आपले विधान आपल्या जिवितान बरो रिस्पेक्ट कमयता तो असो सारको सकयचे पातळेर वचून हांचे गाडी मेळटा आनी ऑफिस मेळटा म्हणून करतलो असो म्हाका दिसना. म्हणटकर पळोवपाक गेलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जी व्हडली प्रोबिटी इन पब्लीक लायफाचेर उलयताली पर्रीकार आसतना, सगळे म्हणटाले भाई जनता पार्टी. ही भाई जनता पार्टी आतां भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. ते कितलेंय तर तुवें एसेंब्लीच्या रिकॉर्ड्सांतल्यान इम्पॉर्टंट केलें म्हणून ते भ्रष्टाचारी जनता पार्टी टॅग तांकां लागलेंच कालच्यान. भाई जनता पार्टी म्हणटा ते गेले कित्याक आतां भाईचें आनी ताणें नांव घेवंक शकना. कित्याक लोक आयुक्त, प्रोबिटी इन पब्लीक लायफ, एंटी करप्शन हें सगळें तो उलयतालो. ताजी कंप्लीट लेगसी म्हाका दिसता तांणी निभयल्या. आज न्यूजपेपरांनी चड करून टायम्स ऑफ इंडियन बी हाडिल्लें आहा मोलेची रानां राखपाक ताणें कितें केल्लें हाजे पयलीं आनी ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट हे कशें करतात ते. दिस इज येट अनदर एक्झाम्पल की ती भाई जनता पार्टी उरूंक ना. सो आमी पयलें म्हणल्यार आमचो निशेध प्रकट करतात आनीक गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतात की हो प्रमोद सावंताचो सावंतवाडी सरकार हें आज सिद्ध जाता ना. खरो गोंयकारवादी जर सरकार आशिल्लो जाल्यार हें बील तो एटलिस्ट डिस्कशनाक तरी घेवपाचो. आनी हांव म्हणीत आहा की दीस इज अ गव्हर्मेंट ऑन द रन म्हणून. रन म्हणून कित्याक म्हणटा ते तांकां खबर आहा की आमचें बील प्रायव्हेट मेंबर बील थंय डिफीट जावपाचें. आमी डिव्हिजन मागपाचें आनी डिव्हिजन मागतना हे थंय बसपाचें आनी आमी उबे रावपाचे. आनी हे फोटो जर आमी तांच्या मतदारसंघांनी दाखयले की आमचे तरुण पिळगेक जॉब गोंयांत मेळचे न्ही म्हणून हे मतां मारपी लोक म्हणून तांकां कट्टेन नाक बुडोवचें पडपाचें. हें तांकां करूंक नाका म्हणून ताणें बिलूच अलाव केलें ना. जें ह्या सभाघरांत चलता ताजेर अशें दिसता की लोकशायेची सारकी फकाणां चालू आहा, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी.
काल हांव एक आमदार असून लोक आयुक्ताच्या अमेंडमेंटाचेर डिस्कस करतना म्हाका लॉ मिनिस्टरान सांगला, हांव आमदार म्हळ्यार लॉ मिनिस्टर टेल्स द लॉ मेकर की गो टू द कोर्ट म्हणून. ते डिस्कशन आशिल्लें तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे ऑर्डिनन्सान कोर्टान आदेश दिल्लो आहा आमचे एक पिटिशनाक की 3 आठवड्याचो प्राझ, 3 आठवड्याचो टायम सरकारान कंपल्सरिली दिवपाक जाय. कितें करपाक? आफ्टर डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन. कालचे बिलान तांणी एटलिस्ट 1 वीक म्हणला. आता हे एटलिस्ट 1 वीक करपाचें कारण कितें? क्लियर कट दिसता की ह्या बीजेपीच्या सरकाराक खंयचेच मुद्दे उरूंक ना इलेक्शन जिखपाक. ओनली वे दे कॅन विन देम ऑर अटेम्प्ट टू विन देम इज बाय चिटींग. चिटींग म्हळ्यार कितें की एक मनीस जर तयार जाता, ताजो कास्ट आनी ताजी कम्युनिटी आनी ताजो जेंडर पळोवप आनी एक्झॅक्टली उलटेंच करप आनी ओपोजिशन पार्टीक मागीर कॅन्डिडेट सोदपाक त्रास जावप, इतलोच उद्देश आहा ताजो. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कोर्टाक सांगूंक सोदतां, हायकोर्टाक, की तांणी हे सो मोठो कॉग्निझन्स घेवचें की तांकां हायकोर्टाक हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट ताका अंडरमायन करपा खातीर हे असेंब्लीन काल लेजिस्लेशन पास केल्लें की ऑर्डर कोर्टाची एक अशी जाल्या की 3 आठवडे दवरचे. कोर्टाक आतां कसो तरी निकम्मो करूंक जाय म्हणून एक लेजिस्लेशन पास केलें. म्हळ्यार कंप्लीट दादागिरी आनी जो तालमेल डिफरंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी शूड मेंटेन हे हांगा गोंयांत अपसेट करतात. कित्याक भ्रश्टाचार, चिटींग हे सरकाराचो मेन मुद्दो आहा आनी तांकां कशें तरी तें जिखपाक जाय. वॉट कॅनॉट स्टँड द टेस्ट ऑफ लॉ इन द कोर्ट्स इज बींग सॉट टू बी ब्रॉट इन थ्रू द बॅक डोर बाय ब्रिंगिंग इन लेजिस्लेशन. तो 3 वस्तू हांव तुमकां हांगा सांगूंक सोदतां. एक की आमचे बिल 80% रिजर्वेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉयल इन द प्रायव्हेट सेक्टर हे अलाव केलें ना. दुसरें की आमचे लोक आयुक्त स्ट्रेंथन करपाक जे बिल आमी मूव केलें ते तांणी अलाव केलेंच ना कित्याक ते आतां भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. आनी तिसरें म्हणल्यार कोर्टाचे जे आदेश आहा एक पिटिशनान चड करून ह्या म्युनिसिपालिटीचे रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनां ते अंडरमायन करपा खातीर सरकारान कायदो हाडला आनी हे कायद्याचे विरोध आमी कोर्टान वतलेच. म्हणून सो मोठो कॉग्निशन तुजून घेवप इज एक्चुअली क्वायट नॉर्मल. कित्याक क्लियरली देर इज अ वे, देर इज अ अटेम्प्ट बाय द गव्हर्मेंट टू शो द कोर्ट इट्स प्लेस दॅट तुमी चड केलें म्हणून आमी तुमचे परस वयर आहा. कित्याक आमचे कडेन 3rd बॅच ऑफ डिफेक्टर्स भाड्याचे बैल जे विकते घेतल्यात ते आमचे कडेन आहा आनी ते आसा म्हणून आमकां आमच्या ह्या प्रदेशांत जाय तें करूंक जाता. हें आतां आमचो सरकार आमचे कोर्टाक सांगूंक सोदता, हायकोर्टाक. हें म्हाका दिसता हाची दखल घेवपाची गरज आहा आनी जर ती अशी तशी जायना आमी तातूंत कोर्टान ते मूव करतलेच. कित्याक म्हाका कळत ना वाय नॉट ट्रान्सपेरन्सी. हो गव्हर्नराच्या एड्रेसान गव्हर्नरान ट्रान्सपेरन्सीच्यो खबरो उलयल्या. कसलीच ट्रान्सपेरन्सी नासता गव्हर्मेंटाच्या कामकाजान. आयच्या दिसा पळोवन RTI, BTI सगळे तांणी कंप्लीट डिसमेंटल केल्ले आहा फ्रेमवर्क्स. आनी बिकॉज ऑम्ब्युड्समॅन अगेन्स्ट करप्शन जो आहा तो ते इन्स्टिट्यूशनूच काबार केल्ले. हें आज गोंयांत चलना. म्हाका दिसता खंयचेच कोर्टान वचून जावन पुसून वी वील ऑल हॅव टू टेक इट टू द पिपल्स कोर्ट. हाजेच खातीर हांव म्हणीत आहा की गोंय 2022 सेव्ह करतले म्हणून थोडे कोण सांगतात पळय ते आयकूं नाका. गोवा हॅज टू बी सेव्ड नाव. सेव्ह गोवा नाव हो एक कन्सेप्ट आमी सगळे गोंयकारांनी धरूंक जाय. आनी टू सेव्ह गोवा नाव यू हॅव टू हॅव वन कॉल्ड टीम गोवा. टीम गोवा वर्सीस टीम BJP हें अशें फुडें जावपाक जाय. आनी ही म्हाका दिसता स्लोली टीम गोवा घडून येतलीच आनी जे कोण ह्या एकवटाक मदीं अडथळे हाडटले ते एक्सपोज जातले लोकांनी. थँक्यू.
though you had taken up lot कितले issues तुम्ही काढले आणि तुम्ही सेशननी चार दिसाचे चड दीस मागले तुम्ही तुमच्या 4 दिसांनी जे लोकांनी तुम्ही विषय काढलेले एक पण विषयाचे काहीच हे सेशन घेतला एज अ मॅटर ऑफ फॉर्मॅलिटी 6 महिन्यांनी एक सेशन घेऊन जाय म्हणून ताणी घेतला आज तांच्या मंत्र्याची जी परिस्थिती झाल्या आज आईच्या प्रश्नाक म्हज्याच प्रश्नाक ताजेर कळून येता की मंत्री काय शिकना आपले पैसे आणि सरकाराचे पैसे एक अशें तांकां दिसूंक लागले आनी ताजे मदीं जे कितें तांचेर दोळो दवरपाक जे कोण कॉन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम्स आसात फ्रेमवर्क्स आसात लायक लोकआयुक्त हे तांणी काडूनच उडयला सो सारके मोकळे मळ केल्ले आहा चोरपाक म्हणून त्या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचो सरकार हे सिद्ध जाता सेशन घेतला फक्त दाखोवपाक कित्याक इट इज कॉन्स्टिट्युशनली रिक्वायर्ड टू हॅव अ सेशन इन 6 months म्हणून ते केल्ले पूण खंयच वर्थ वायल ते सेशनाक तांणी येवंक आता जे कितें इश्यू घेवंक जाय खंयचेच गोंयच्या पब्लिकान अशें म्हणचें न्ही कित्याक आमी हे इश्यू घेवपाक कमी जाले अशें जावंक ना आमी खंयच आमचे कडेन नंबर कमी आसत पूण नंबर इज नॉट एवरीथिंग with the argument and with the justification of what the issue stands for and the general good that it is going to entail to the people of Goa and to the state of Goa. We have taken up issues. And I think if there is a moral for the person at the who is ruling the roost, तो जर खरोच गोंयकारवादी जाल्यार ताणें थोड्यो वस्तू आयकूंक जाय आशिल्ल्यो. Was opposition really together in this session? See, it looked like that. Why do you suspect it? See, the point is that opposition being together or not doesn't matter much because the opposition is inconsequential in numbers. But by and large, we have coordinated with the principal opposition party and the leader of opposition. And also Sudhin Davalikar, who is the leader of the other party, Rohan Kondo and Prasad Gawar. So everybody is, I think, on line. I don't think there is a problem in the legislature wing of any political party. You don't see assembly session earlier now, till rainy season. Before that, municipality elections are coming. So how do you see the opposition getting together for this municipality? That is what I am saying. Because the party, BJP party sources said they have already not to go on party lines as far as municipality election. So it keeps widely open for everybody. So no, it's all right. But the point is, the opposition consists of members who have also got experience on their side. They know how to play the game. Now the issue is about winning the election. To win the election, there should be a level playing field. The level playing field first begins with delimitation and reservation. Rest, everything follows. So in the first field itself, if there is you seek to cheat, then you have to get reprieve from the courts, which I think one will have to be forced to go to. Later on, when it comes to unity, I think the lines are drawn very clear. See, today an action has happened where the lines between the government and the party, the ruling party, have blurred so much that an assurance given on the floor of the house by the chief minister for a matter raised by an independent MLA, the assurance has been given to the aggrieved party by the president of the state unit of the party. So it is amounting to tell the house that the ruling party is above the house. I think this is unprecedented in the history of democratic India. That an extra constitutional power, who is just the president of the state unit, wields more authority with the government than the legislature that is in session at the moment. So it is a mockery of the democratic process. It is actually a breach of privilege. But to not make the freedom fighters and their children the target of attack of a retribution or vendetta politics, which the BJP is used to playing, we desisted from making it into a breach of privilege. कित्याक तांचे मागीर ते फाटीक लागतले आनी ते भुरग्यांक तांकां जॉब मेळचे ना ते तांकां मेळटाले मेळून पूण जे पद्दतीन सेशन चालू आसतना मुख्यमंत्री रोहन खंवट्याक एश्युरन्स दिता की आमी अशें अशें करतले म्हणून आनी ते एश्युरन्साचे लेटर पार्टीचो प्रेसिडेंट घेवन वता समजत ना म्हाका आनी तांचे आमदार तरी धाडपाचे मरे इतले आमदार आहा दे वर एक्सेस ऑफ MLAs एक्चुअली
कितले खंय पडटा शिपडल्या ते पसून कळना तांकां. काल हांवें सांगचें पडिल्लें, अरे हो तो गेलो धांवलो 8%. हे सांगचें पडलें तांकां काल. सो अशे स्थितीन कोणाकूय धाडूं येता आसलो मरे. हे लेटर दिवपाक बाब सदानंद तांबडे इतली उमेद कित्याक ती म्हाका कळूंक ना. अनेक विषय आसा काल एक आंदोलन इन्सिडंट जालो जे दिल्ली भायल्याच्या आउट ऑफ द स्टेट लोकांनी गोंयच्या लोकांनी तेच सांगता तुका हांव. हो गोंयकारवादी सरकारूच न्ही. वाय द भायले आर फिलिंग एम्बोल्डन टू पेस्ट यू अप बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर सेल इन गोवा. एनी पोजिशन, एनी फेवर इज फॉर, देर इज अन ऑप्शन, इज अ प्राइज अटॅच टू एवरीथिंग. इन कांदोली कलंगूट एरिया तांची इतली ती मद मारला, ते सगळे पॉलिटिशियन बोलसान आहा अशें दिसता तांकां. आनी हांगा हांव आतां म्हणजे गव्हर्नर्स एड्रेस तुमी आयका, थंय हांव सांगता म्हाका अशें कळ्ळां की देर इज अ सुपर CS इन गोवा. सुपर CS, आय एम मेकिंग दीस व्हेरी क्लियर. अ डॉक्टर, a super CS, please find out, you are the journalist, you will be able to know, with a very formidable presence in the chief minister's office, not only in the secretariat but also in the Paryatan Bhavan. So हे आता consultant सरकार जाल्लो हांव. This is a shortcut consultant सरकार which is doing all shortcuts to achieve their ends by cheating. It is run by consultants, not by MLAs. And I don't know, God save Goa. This is all that we can say. बरेच फावट एखाद्या पोस्टा खातीर पयलींच कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाल्लो आसता आनी मागीर तेज्या खातीर जाय तशे कायद्यात बदल करपाक सोदता. लोकायुक्त आनी उपलोकायुक्त अशें जालां आसता. 100%. ना तें जाल्यार म्हाका सामकें डावट आहा की कोणूय मनशाक अशे भशेन इतले हांवें आतां म्हणलां की जो जातलो ताजी एक्च्युली तो पिवनाचे समान आसतलो रुलींग पार्टीचो. हें उलोवन कोण जुईज लोकायुक्तांचो जातलो दिसता तुका? म्हाका डावट आहा. कित्याक इतली लज तरी आसूंक जाय म्हणटा. आनी देर सिनियर पीपल, देर जजीस, देर नॉट जस्ट कोण रस्त्यार कार्यकर्ते न्ही, ते प्रशिक्षण दिवन हाडिल्ले. तांकां कितें तरी हें आहा न्ही, प्रेस्टीज आहा न्ही. शिकल्यात लिगल प्रोफेशन इज सपोज टू बी Caesar's wife has to be always above the board. This is what is the principle of law. तूं पयलीं निवळ आसपाक जाय, दुसऱ्याक जज करतलो जाल्यार. तूं जर येतनाच तुजें येवपूच, तुजें आगमनूच जर अशें जाता की इट इज अंडर क्लाउड, जाल्यार मागीर तूं आनी दुसऱ्याक न्याय कसो दिवपाक आनी तुजो रिस्पेक्ट कितें उरतलो? पयलीं जुईज म्हणल्यार मनीस सायडीनूच जाले. पयलीं लक्षात रिस्पेक्ट कितलो आशिल्लो समाजान. हे जे भशेन करतात आनी constitutional position have been reduced to nothing. Okay, thank you. Yes.